स्मार्ट सिटीचे आदले MD स्वयंदीप्ता पाल चौधरीचेर 82.87 लाखांची अफरातफर केल्ल्या प्रकरणात गुन्हा नोंद केला। पदाचो गैरवापर करून सरकाराची फसवणूक केल्ल्याचो आरोप। एप्रिल 2018 ते सप्टेंबर 2020 मजगती ह्या पदाचेर काम करतालो। 82.88 लाखाची अफरातफर केल्ल्या प्रकरणात स्मार्ट सिटीचो आदलो CEO आणि MD स्वयंदीप्ता पाल चौधरी आड एंटी करप्शन ब्रांचीन FIR नोंद केल्या। तो 1 एप्रिल 2018 ते 30 सप्टेंबर 2020 मजगती स्मार्ट सिटीचो MD आणि CEOच्या पदाचेर आशिल्लो। ताणे खंय एकाच प्रकल्पात एकापेक्षा चड कॉन्ट्रॅक्टरांची नेमणूक केल्ली। बसकेतल्या मिनटांचोय खंय वचपा गोंधळ केला। मजगती क्रेडिट कार्डा वरवीं ताणे जायतो खर्च केला। सध्या ताचेर चौकशी सुरू आसा। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। साखळे पोस्ट ऑफिसा मुखार पार्क केल्ली खाजगी बस सकयल देंविल्ल्यान अपघात। बसीचो 2 मोटारींक धपको। मोटारीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण। कोणाक काय जावंक ना। मजगती रस्त्यार शेळो जाल्ल्यान बस स्लीप जावन देंवली आसूं येत म्हूण अदमास हँडब्रेक खंय लायिल्लो। बस सगळ्यो हांगासर पार्किंग आपल्यो गाडयो आनी बस ऑटोमॅटीक ती वयल्यान देंवली आनी बसी फाटल्यान ही आसली तेज्या फाटल्यान स्विफ्ट आसली सो ती देंवन सगळ्यांक मारीत फुडें येवन हांगासर उरल्या गाडी। सो मी रिक्वेस्ट केल्ले बस स्टँडार की त्यो व्हडल्यो ज्यो गाडयो आसा बसी त्यो बस स्टँडार पार्क करच्यो म्हणून। हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तांकां पार्किंग बस स्टँडार दिवचें म्हणून। अश्यो त्यो वाटभर सबंद बसी उब्यो आसता कळ्ळें, मेन रोडार आसता खंय आसता। आयज बरें कोण ना, टू व्हिलरवालो कोण ना म्हणून जिवीत हांणी टळयली। पार्किंगला लावलेल्या गाडीला ते घसरत आणि पूर्णपणे जवळजवळ 25 फूट गाडी डॅश केलेली आहे। तुम्ही जर राहायला आलेला इथे मी इथे समोरच राहतोय, त्यामुळं मी इथं पार्किंगला गाडी रोज लावत असतो। आज अचानकपणे जी स्लिपरी जाला सायडीच्या त्या स्लिपरीक लागून ती बस निश्टन सकयल वचत रावली आणि त्याच्या उपरांत त्याच्या फुड्यानूच एक स्विफ्ट जो डेली दवरतालो हांगासरलो तो त्याच्या गाडयेक आदळून ते स्विफ्टाक आणि त्याच्या फुडें जी ब्रेजा आसली ताका आपटून थंय बरेच पैकी नुकसाण दाखयला। आणि ह्या बरोबर ती ब्रेजा जी आसा ब्रेजाक आडकोन येतले ना जाल्यार खंय ना खंय तरी व्हडली दुर्घटना जाता आसली। ह्याच बरोबर स्थानीक जे आहा तेंच्यांची मागणी केल्ली आहे की एक प्रकारे समज जर अशें जर बशी जर हांगा ज्यो आसा रावता तांकां सांखळी बस स्टँडार खंय ना खंय तरी एक नियोजन करून दिवचें। अशी दुर्घटना पुन्हा एकदा जावंक जायना ह्या बद्दल काळजी घेवची। प्रुडंटा खातीर सुद्दां बाणस्तारी दुचाकी आडयली म्हूण सहाय्यक येरादारी उपनिरीक्षकाक मारपेट करपी कॉन्स्टेबल रजत आडपयकाराक हाका सेवेंतल्यान निलंबीत केलो। ताचे आड गुन्यांव दाखल केला। रजताचे गाडयेक खंय सायड मिरर नाशिल्ले, हेल्मेटूय घालूंक नाशिल्ले म्हूण ASI फट्टेन ताका आडयलो। ते उपरांत चावी काडून घेतले म्हूण वाद पेटलो। काल जो व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो जो हांगा बाणस्तारी हांगा एक ट्रॅफिक पुलीस आनी जो एका भुरग्या कडेन झगडी जाता ती व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। दोगांयनी आतां माडोळ पुलिसेन क्रॉस कंप्लेनी दिल्या, त्या ASIनूय दिल्या। ASIन सांगला की तेणी आपल्याक मारलो आनी त्या भुरग्यानूय सांगला त्या ASIन आपल्याक मारलो म्हणून। आनी दोगांयनी ही आतां कंप्लेंट दिल्या हांगा माडोळ पुलिसेन। दोगांचें नांव आहा रजत आडपयकर। रजत आडपयकर हो न्यूली एक कॉन्स्टेबल गोवा पुलिसांतलो अशी म्हायती मेळटा। त्या प्रमाण की तेका आतां ह्या केसीन जो बोवाळ जाला तेज्या खातीर सस्पेंड केला म्हणून। आनी दुसरो आहा तो दत्ताराम फट्टे हो ASI। तेजी दोगांची आतां मेडिकल केल्या आनी माडोळ पुलीस फुडली इन्व्हेस्टिगेट करता। नुस्तेमारांचे बरे वायट जाल्यार जबाबदार बोटवाले। कुडबण मोबोर जेटीर डायरियान 5 कामगार गेले। दुयेंतींचो आंकडो 160 मायज। मुख्यमंत्र्यान कुडबण पळोवणी केली। सोंपिल्ल्या कामगारांचे फामिलीक 10 लाख भरपाय, 5 लाख बोटवाल्यांचे, 5 लाख सरकाराचे। जेटीचेर नितळसाणीक मुख्यमंत्र्याची ऑर्द। हे आदी जेटीचे नितळसाणीक खंय नोटीशी गेल्ल्यो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान थळावे आमदार तशेंच हेर अधिकाऱ्यांसयत बुधवारा मोबोर आणि कुडबण जेटीची पळोवणी केली। भायर पडिल्ल्या कामगारांच्या घराब्याक बोट मालकांनी प्रत्येकी 5 लाख रुपया दिवचे अशे आदेश दिल्यात। तशेंच सरकार कॉर्पस फंडांतल्यान 5 घराब्यांक 5 लाख रुपया दितलो अशी घोशणा केल्या।
खंयच्याय कामगाराक बोटीर आसतना जीव वगडावचो पडलो जाल्यार मालकाक 25 लाख रुपया दिवचे पडटले असो नेम करपाचे लेगीत आदेश दिल्यात. कुडबॉण जेटी वयलो जो 5 जाणांचो एक्सपायर्ड जाले ड्यू टू डायरिया ड्यू टू डिहायड्रेशन इन शॉर्ट. हांवें एक्चुली आमदारान म्हाका हो इश्यू 2-4 दीस पयलीं कंटिन्युअसली तोय सांगतालो. हांव म्हजे बरोबर आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाबा एलेक्स, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस, डेप्युटी कलेक्टर, फिशरीज डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी, आमचे सरपंच हे सगळे जाण मेळून इन्स्पेक्शना खातीर हांगासर आयलो. जो इन्सिडन्स जालो तेज्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. असो इन्सिडन्स परत जावचो न्ही. पण अशा पद्दतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचेर वचून एक्सपायर्ड जाता, आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर. कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डॅट 2 जाण हॉस्पिटलांत पावले, 3 जाण कितें तरी, बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले. आनी जो इन्सिडन्स जाला ताच्या खातीर आमी कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे. आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले. पण हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स आमी खपोवन घेवचे ना. तांकां सांगलें हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी अशा इन्सिडन्स जालो चुकोन सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो, बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो. मजगतीं 25 लाख रुपया खूब व्हडलो आंकडो आसा आनी ह्या रकमे विशीं मुख्यमंत्र्यान परतून एक फावट विचार करचो अशें निवेदन दितले अशें बोट मालक सांगतात. सो त्याच बरोबर आमी आमचो PMSSY जी स्कीम आसा, इन्शुरन्स स्कीम, ताजे बद्दल आमी डिस्कशन केला की ते आमचे गोंयान जे पळय भायले मायग्रंट लेबर येवन काम करता तांकां ती स्कीम मेळना. सो ताजेरूय तांणी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. पण जे 25 लाखाचे जे पळय कॉम्पेन्सेशन हाजे फुडें बोटकारांक सांगलां, म्हाका दिसता ते चड हाय आसा. सो हाजे बद्दल आमी ताका एक रिप्रेझेंटेशन दितलें आनी तुमी जाल्यार कितें करपाचें. कारण वी कॅनॉट अफोर्ड, कारण आमी जेन्ना ट्रॉलर्स असे फिशरमॅन म्हणटा आमी, सो वी नो हाव वी आर अरेंजींग, आमी जे पयशे अरेंज करता ते कशें आनी कितें करून येता तें आमी चलयता, आमची खबर आसा. आनी हातूंत भितर जर अनएक्सपेक्टेड जर अशें कितें जालें आनी ताका जर 25 लाख दिवपाची जर पडली जाल्यार म्हाका दिसता तो फिशरमॅनांनी ह्या धंद्यान फुडें उबे रावपाक शकपाचो ना. सो वी टेल हिम टू रिकन्सिडर हीज डिसिजन ऑफ 25 lakhs. इतले मजगतीं कुडबोणाक कॉलेराच्या वाडट्या केशींच्या फाटभुंयेर शर्मिला मोंतेराक नुस्तें वेवसाय संचालक पदा वयल्यान काडून ती जापसालदारी IAS अधिकारी यशस्विनी बीक दिल्या. अंडर सेक्रेटरीन हे विशीं अर्द काडल्या. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. सरकाराचे कामधेनू स्किमीक दुधकारांचो रिस्पॉन्स सापूच ना. 3 वर्सां डाटा पळयल्यार गोरवां घेतल्यांचो आंकडो 300 वयल्यान 21 पावला. भायल्या राज्यांतल्यान गायो हाडटले तेन्ना लंपी सारकेली दुयेंसां पातळटात म्हूण बंदी घाल्ली. जानेर 2023 बंदी काडली. स्किमीची गोरवां रस्त्यार दिसल्यार स्कीम ना. फाटल्या 3 वर्सांत कामधेनू येवजणेंतल्यान गायी घेवपाचो आंकडो पडलो. डाटा पळयल्यार स्पश्ट जाता. पळयात डाटा. वर्स 2021-22 300 शेतकारांनी वट्ट 1739 गायी घेतिल्ल्यो. वर्स 2022-23 149 शेतकारांनी 729 गायी घेतिल्ल्यो. जाल्यार वर्स 2023 ते जुलय 2024 मेरेन फक्त 21 शेतकारांनी 137 गायी घेतल्यो. गोंयांत भायल्यान हाडिल्ल्या गोरवांक लागून लंपी सारकेली दुयेंसां पातळटा म्हूण सरकारान भायल्यान गोरवां हाडपाचेर बंदी घाल्ली. कामधेनूक फाट करपाचें हें मुखेल कारण जावये म्हूण दुबाव. सरकारान 19 नोव्हेंबर 2020 ते 28 जानेर 2021 मेरेन पयली बंदी घाल्ली. उपरांत 3 ऑगस्ट 2022 ते 31 जानेर 2023 मेरेन बंदी घाल्ली. आतां फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत लंपीच्यो कितल्यो केशी मेळ्ळ्यो त्यो पळयात. डाटा पळयल्यार वर्स 2021 ते 2022 लंपीची एकूय केस मेळूंक ना. वर्स 2022 ते 23 लागीं 37 केशी मेळिल्ल्यो. वर्स 2023 ते जुलय 2024 मेरेन 16 केशी सापडल्यात. वर्स 2023 ते आतां मेरेन एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान राज्यांत लंपी दुयेंसाचें 55% वॅक्सिनेशन पुराय केला. मंत्री निळकंठ म्हणटा कामधेनूची गोरवां रस्त्यार दिसल्यार स्कीम मेळची ना. जर कामधेनू रस्त्यार येयली जाल्यार आमी ती अटॅच करतले, तेजी सबसिडी रिकवरी करतले आनी तेका खंयचीच सबसिडी गावची ना. पशुपालन स्कीम आसूं जाल्यार आनी खंयच्यो स्किमी त्यो आहा त्योय गावची ना. इवन एक गाय समज आमी अटॅच केल्या तेगेले बाकीच्यो णव आहा जाल्यार ते मिल्क इन्सेंटिव्ह पासून बंद करतले. ती दुधाची सबसिडी दिवची ना. हे गेल्या आठवड्यान CMच्या कन्सल्टंटान तेजे ड्राफ्ट केली आनी CMन आपली सायन मारून
ती ऑलरेडी नोटिफाय केली ती जाले आसतले नाजाल्यार आयज क्लियर जातले सांगले CMA पर्यंत गव्हर्मेंटान सायन मारून नोटिफिकेशनां ऑलरेडी धाडली म्हणजे ह्यो 2-3 जबाबदारी आहा तेज्या बरोबर ही ज्यो कामधेनूच न्हू तर बाकीचे सगळे सबसिडी घेवन बाकीच्यो स्किमीच्यो पशुपालनाच्यो ह्यो पासून दिसात जाल्यार तेंच्यो सबसिडी ज्यो एनिमल तितके बंद जातले मिल्क इन्सेंटिव्हसूय परत सांगतात ते बंद जातली आनी तेज्या बरोबर बाकीची जी जनावरां आहा रस्त्यार हेजेर आमी आतां बेगीन विचार करता की ज्यो रस्त्या पासून जे कितकेशेच एक्सिडेंट जाले आनी लोक तेज्या पासून बळी पडटा हें जावंक जायना तेजेय जाता तितके बेगीन आमी विलेवाट घालतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. सरकारान पाळीव आनी भोवत्या सुण्यांक खातीर पॉलिसी केल्या. सुण्यांक मनशाक वा दुसऱ्या जनावरांचेर हल्लो केल्यार सुण्याचो मालक जबाबदार. मंत्री निळखंड सांगता कोण हिंसक सुणी पाळटात आनी जबाबदारी घेवपाची एफिडेवीट दिवची पडटली. विधानसभेत इशू तापल्या उपरांत नवी पॉलिसी नोटिफाय. स्टेट डॉगचे आमी नवें हें काडना नोटिफिकेशन आयज फाल्यां येतलें ऑलरेडी नोटिफाय केलां. स्टेट डॉग आसा हेजी आमची पॉलिसी रोखडीच जातली आनी पेट डॉग जे आहा जो अंजुना इन्सिडंट जाला अशें इन्सिडंट जावंक जायना म्हणून प्रत्येक जो पेट डॉग आहा तेणें आपल्या कुत्र्याची एफिडेवीट सायन करूंक जाय ते आपलो कुत्रो तो रजिस्टर करूंक जाय जेणे करून तेजी फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. जेन्ना तो पब्लीक प्लेसीर भोंवतलो जाल्यार ते चेन घालून भोंवप तोंडाक मास्क घालून भोंवप लोकांक पब्लीक प्लेसीर वचून लोकांक बरी जावंक जायना ही सगळी काळजी जाय. आनी तेज्या बरोबरूच ज्यो बाकीच्यो गोश्टी आहा की तेज्या कंपाउंडान सोडून भायर चावलो जालो जाल्यार संपूर्ण जबाबदारी तेजी आसतली तो लायलो आसतलो. तेज्या बरोबरूच एखादो कुत्र्याक कसो डिजीज जाले जावं आमचे रेबीज जाले जाल्यार तेणें ना लिपयता इमिजिएटली आमचे वेटरनरी मिशनाक कॉन्टेक्ट करून ते एलर्ट ऑफिस जाल्यार आमच्या हेल्थाक वयता आनी तेवूय समज तेणें मुद्दम तो डिजीज लिपोवन दवरलो जाल्यार तोवूय तेका लायबल आसतलो तोवूय तितलो जबाबदार आसतले. म्हणजे जो कुत्रो जो मालक आसतलो तो मालक संपूर्ण कुत्र्या पासून कसली नुकसान मनशाक जाली ना दुसऱ्या जनावरांक जाली जाल्यार तो तेज्या बरोबर आसतलो. गोंयच्या रस्त्यांची दशा जाल्या ती सगळ्या इंजिनियरांक खबर. इंजिनियर फक्त पगार घेतात कामां जायना. रस्त्या वयल्या फोणकुलांक कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियरांक जबाबदार धरपाच्या मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचेर कार्लोसाचो रिस्पॉन्स. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक एक्सटेन्शनां बंद करा तांकां घरा धाडात. इंजिनियरांचेरूय खंय एक्शन जाय की विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी तितक्या जाणांनी तेंच्यांनी ते रोड परत करून दिवपाक जाय. नाजाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक ब्लॅकलिस्ट करतले सरळ ते जर ते करून दिना जाल्यार आमचे इंजिनियर्स जे आहा पळय हांकांय शोकॉज ज्यो आसा ह्यो इश्यू करतले. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा खातीर एक कमिटी काडल्या. I say that this is something which is shocking because the Chief Minister himself knows that the road's condition is assessed every day by the junior engineers, the AEs and the executive engineers on the ground. And they are the ones who know what is the condition of the road. I want to say one thing, the inefficient engineers must go home. These inefficient engineers are sitting and collecting pay at the end of the month. First person's head who should roll is the principal chief engineer, Mr. Parsekar, who is on extension and extension. Why should he be there in the chair if he cannot perform? If you roll the head of the principal chief engineer, everybody will fall in line. And across Goa, this is what I have seen myself. And if he cannot make sure that the roads are in good condition, it is time for him to pack up. And there is no reason for the government to claim that it is in public interest that they are giving him. What is the public interest? There must be some other interest which the chief engineer, principal chief engineer is getting an extension time and again. All this corruption which is going on will stop and our roads will be perfect as they were before. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरेत LDC जॉबाक पयशे घेतात म्हूण विजयान केल्ल्या आरोपाची चवकशी करची. उत्पल पर्रीकार उलयला. बाबुशाक कितेंय विचारल्यार खंय आस्क दॅट लेडी म्हूण जाप.
बाबुशाचें ऑफिस कोण चलयता तें सगळ्यांक खबर. मुख्यमंत्र्यान हे गजालीची तड लावची. बीजेपीची खंय इमेज पेड्ड्यार. ना, एक म्हणजे बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान कितें इरेग्युलरिटीज किंवा इलिगॅलिटीज जाता हे आश्चर्याची गजाल न्ही. म्हणजे तो सगळेच कितल्योश्योच गजाली इल्लिगल केल्या आसतल्यो आनी हाचो पाडो चीफ मिनिस्टरान एका बायपोलान सुद्दां सांगिल्लो. सो म्हणून दॅट इज नॉट सरप्रायझींग. पण हे कितें आसा पळय ते म्हणून इन्वेस्टिगेट जावंक जाय आनी ताचेर सारकें हे येवंक जाय खरें काय रे. पणजेंतल्या लोकांक कोण ऑफिस चलयता बाबुशाचें हें सगळ्यांक खबर आसा. तो आस्क दॅट लेडी म्हणटा कितेंय काम आसलें. सो हे जातलें क्वायट पॉसिबल. म्हजे कडेन ताचो सोर्स ना पण आयकपाक आयिल्ले अश्यो गजाली जाता म्हणून. सो इट निड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आनी भारतीय जनता पार्टीन बाबूश आनी जी नेगेटिविटी म्हणजे लागल्या पळय ताच्या खातीर एक कावंटर जावंक जाय आनी म्हणून हें इन्वेस्टिगेट जावन चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. आनी ते स्ट्रॉंग एक्शन घेतल्यार एवरीवन वील अप्रिशिएट. ह्या प्रकरणात खोलायेन चौकशी करची अशी मागणी गोय आम आदमी पक्षाचो मुखेली अमित पार्लेकरान केल्या. एक सामान्य भुरगो जो मेरिटोरियस आसूनय जर हे जॉब घेवपाक शकना देन इट रिक्वायर्स ज्युडिशियल प्रोब. आमी मागणी केल्या आम आदमी पक्षातर्फे आमी मागणी करता की रिटायर्ड हायकोर्ट जजा मार्फत ह्या जॉब स्कॅमाची चौकशी जावची. जे एप्लिकंट आसा जे जांकां कॉल केल्या जे कॉल आयला कॉल रेकॉर्ड चॅक करचे आनी मॅडम कोण ही सोदून काडची. कारण मॅडम सध्या मॅडम चड जाल्या गोंयान. परिस्थिती अशी जाल्या की प्रत्येक स्कॅमान कोण तरी मॅडम खंय तरी मॅडम म्हणून जी नांव येता किंवा वेगवेगळ्यो ज्यो मॅडम आसा ती नांवां येता. हे मॅडम कोण हो मोठो प्रश्न निर्माण जाला आज गोंयकारांच्या मनान आनी दॅट हॅज टू बी प्रोव्ड बिकॉज आय थिंक द मॅडम्स हॅव बिकम मोर पॉवरफूल दॅन द मिनिस्टर्स अँड द कॅबिनेट अशें दिसपाक लागला. तशेंच काँग्रेसीचो गोय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी फुडारी गिरीश चोडणकारानूय हे विशीं ट्वीट करीत तिडक उक्तायल्या आनी चौकशी करची अशी मागणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राष्ट्रीय वैजकीय आयोगाचो जीएमसी 200 मेरेन MBBS सिटांक बावटो. चालू शैक्षणीक वर्सा ही मान्यताय आयोगान दिल्या. खेरीज वेगवेगळे PG, MD, MS अभ्यासक्रम, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रॅक गायनेक, फार्माकॉलॉजी आनी पिडियाट्रीक अभ्यासक्रमांनी सीट वाडोवंक आयोगान बावटो दाखयला. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट केला. म्हापशा ATMांत एकल्या जाण्टेल्याक फटोवन ताचे ATM स्वॅप करूंक सोदताना मुंबयच्या चोराक रंगे हात धरलो. जाण्टेल्याचो वेळ बरो. 22 वर्साचो आरिफ सय्यद म्हणटा तो मुंबयचो. ताचेर महाराष्ट्रांतूय असल्यो अफरातफरीच्यो आनीक 8 केशी आसात. सध्या तो म्हापशे पुलिसांच्या ताब्यांत. पुलीस उजरायतात. मडगांव पालिके फाटल्यान आदीं नुस्तें मार्केट आशिल्ल्या सुवातेर पार्किंग प्रकल्पाची 2015त बुन्याद घाल्ली. आजून प्रकल्पाचो पत्तो ना. सुवातेर कोयराचो डंप. कोयर उखलूंक प्रकल्प तडीक लावचो म्हूण लोक मागतात. पार्किंग सुवात नाशिल्ल्यान मेन शहरांत ट्राफिकाक आडखळ. मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी उबारपा आशिल्ले वर्स जाले. आतां कितली वर्स जाले. 2015 15th of September 2015 हांगा फावंडेशन स्टोन घायल्लो आनी तो फावंडेशन आसा तसो आहा. तेजे उपरांत रिटेंडर जालो आनी जायत भाशेन जाले. एक्सक्युजीज जायत आशिल्ले. आमी एकदां मॉक इनॉग्रेशन सुद्दां केलें थर्मोकॉलाचें एक मॉडेल करून. जी सुद्दां हातीन दिल्लो आसा. कावन्सिलान रेजल्युशन घेवन जी सुद्दां बांदपा दिल्लो आसा. पण आज पासून ते खूंय पावले तें कांय खबर ना. लास्ट आमगे आयको येयल्लें की सॉयल टेस्टिंग केल्लें म्हण. तेजे उपरांत कांयच ना. टेंडर जाला जाल्यार बिड्स येयल्या काय वर्क ऑर्डर दिला हें कोणाक कांयच खबर ना. 9 वर्सां जालीं म्हणजे आमकां आतां कावन्सिलर जावन तुका हे 3.5 वर्स 1.5 वर्स उरला न्ही. पूण जेन्ना पळय आमी कावन्सिलर जावचे पयलीं पयला पार्किंग प्रोजेक्ट तो स्टोन फोडलो 2015 कितें तरी. टेंडरा प्रमाणे थोड्यांक कोता येना कॉन्ट्रॅक्टराक अशें म्हण आयकल्लें आमी. पूण आतां ते जी सुडाक दिवन सगळें केल्लें आहा तरी आतां हेसन टेंडर भायर सरला. पूण म्हाजी मागणी आहा बेगीच्या बेगीन तें जाल्ले जाल्यार प्रोजेक्ट बरो पडटा. मुरगोवकारांक इतले त्रास जाल्या बाजारकारांक इतले त्रास जाता गाडयां खातीर कळ्ळें तुका न्ही. आनी तितून हे रेंट कार रेंट बायक ते तर प्रॉब्लम मडगांव चड हांव बोवा मारीत आसा. पार्किंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मारगांव पीपल ऑल्सो फॉर द आउटसायडर्स. Nobody is against business, but business has to be managed and traffic also has to be managed. So double parking is going on. We have asked also for cameras to be put. See, what is important today, that all effort is going into Panjim city. Very good, smart city. Why cannot Margaon become smart? आनी हो जर पार्किंग प्रोजेक्ट केल्लो जाल्यार खूब फायदेशीर जातलो आसलो.
मडगांवकारांची मागणी आसा जाता तितले बेगीन हो पार्किंग प्रोजेक्ट जावचो म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावी डायस. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.